kursace kurie nivaramka amcha deva amchia dusmanante bapace navi putace ani denta santace Amen Jesus. Saudani bolai ki am kadi 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 Tasaroki Saudani bolai ki am kadi Bokta Saroki 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 Saudani bolai ki am kadi Unut papak Ani putat Ani devas printa santa Zosoyati tosojata soda sorboda oshiza bokta saroki Saudani bolai ki am kandi 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 Unun Bapa Ani Putra Ani Deva Sprinta Santa Joshua
Bhakta Sodanta Sorevota Oshizao Bhakta Saroki Saudani bolai ki am kadi. 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 Ore Ode Bhakak Ani Putak Ani Deva Sprinta Santak Zosoati toso jata soda sorvoda oshisa bhakta saruki Saudani bolai ki am kandi 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 Unun Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Zosoadi Doso Zada Sodanta Sorevota Oshizao Bhakta Saroki Saudani bolai ki am kadi. Bhakta Saroki Saudani bolai ki am kadi. Bhakta Saroki Saudani bolai ki am kadi. Bhakta Saroki
सारुकी सावधानी भलायकी आमकां दी भोगता सारुकी सावधानी भलायकी आमकां दी भोगता सारुकी सावधानी भलायकी आमकां दी अनुत्पादक आणि पुतक आणि देवास्प्रिंत संतक जो सोयादी तो सोजाता सोदा सर्वदा ओशिजा सुरवातेक आमी गायन करुया तुझे कुटुंब एकठांय जाता गायनाचो अंक A36 बाबा आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदेची सुखाताय हो मोगोळ गुंगीन वाजताकून आपले जिवीत तुका भेटूंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विस्वास मोगूळ जाता 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 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो तुमचे सोवे आसूं आयज सांत रॉकीच्या 5व्या नोवेनान आनी ह्या आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा समाजीक कार्यांतल्यान देव अनुभवान वाडूंक आमचेशी राव हो विशय मनान दवरतना आमी सगळीं एक कालीज मनान भावार्थान सांत रॉकाचे विनवणेन समाजीक कार्यांनी देवाक अनुभवूंक एकठावल्यांत तशेंच आमच्या गोंयान घडटल्या वायट घडण्यो पयस जावंक सांत रॉकी मागतना ह्या मिसांत भावार्थान वांटो घेवया आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं आजचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगलीं
किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटाकडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार माळी सगळ्यांक दुखांक आनी बोगदांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. आजच्या नव्यान देवाक दिन वाचून बेडयता जोडी लोबो तांचे पासत हे बेडेन आमी मागता. आजच्या दिसाची मनावळ करता मदलो वाडो ह्या समुदायांतल्या सगळ्या बाबा बिणांक आशिर्वादान भरभूण आनी दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद म्हूण आमी मागता. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केलाय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बासायल्ली देणी आमकां फावो जावं ही आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलून गलिलेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानू, सांगता ते समजून घेयात. हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मुशाच्या पदरचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेच म्हाका तें शिकूंक ना. बगर जेजू क्रिस्तान तें उक्तें करून सांगलां. आदी सुदैवाचें शास्त्र पाळटलें तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो हिसपा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरना तितलें उर्बेन हांव पडलोलो आनी सुदेव लोकां मदें म्हजे बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन जाणें म्हाका विसून काडला आनी आपले कृपेन उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणीच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच पूत मागीनासतना म्हजे आदीं दोमदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसलाक वचोनासतना आराबीक गेलो आनी परत दामास्क्याक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसलाक गेलो आनी ताचे सोशी 15 दीस रावलो. सोमयाच्या भावा चाकोपाक काडून दुसरो कोणूच दोमदूत म्हाका मेळूंक ना. हे तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा होजी सांगता.
देवाचें उतोरें. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. जबाब. अंतराळ देवाची मोहिमा होवन दिता. मोडप ताचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कोणीत आसा. जबाब. प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तोरी शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. थंय तांणी सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. जबाब. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorves por azul, 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 sorves por azul. सायबा, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. Sorves por azul, 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 sorves por azul. Sorves por तुमचे सोमे आसो. तुमचे सोमे आसू. Zova pormole, Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. नाचतो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव, जो आमच्या पुता हाचे परस तूं म्हजो उदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हळें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावट ताणें ताका विचारलें, सिमांव, जो हांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जो हांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय. अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सच सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतले आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हळें. ते उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या नोवेनांत हो विशय आमकां उदगास करता. समाजीक कार्यांतल्यान देव अनुभवांत वाडूंक आमचे शिरा. तुमच्या भयणी भावांनो, मदर टेरेसाच्या तिचे जायत्यो घडण्यो आमी आयकल्यात. एका दिसाकूय आश्रमांत भलायकी मंत्री तांकां भेट दिवचे आसले.
आनी अशें तांच्या घरांत जेन्ना भितर सरले तेन्ना ते पळयतात मादर आपल्या वावरांत गुल्ल आसली. तुगेल्याच्या गायल्ल्याचे गाय ती बसताली. किडे पडलेल्यांक तांचे किडे काडून तांकां ओकवत लावून तांकां बरें करूंक ती ओकवत घालताली. आनी पळोवन तो खंय उशीर गेलो आनी भितर वचून बसलो. जो वावर तेल्या उपरांत मादर खंय तिचे सोशी आयली आनी जेन्ना ती तोचे सोशी आयली तेन्ना ह्या भलायकी मंत्र्यान खंय तिका अशें म्हणलें, पळय मादर, जो वावर तूं करताय तो वावर करूंक म्हाका कोणें 10,000 रुपया लेगून दिल्ले जाल्यार हांव तो वावर करचो नासलो. आनी तेन्ना मादरीन खंय ताका सबाब दिवन सांगलें, ह्या वावरा खातीर म्हाकाय 10 न्हय 20 लेगून हजार दिल्ले जाल्यार हांवूय तो वावर करचें नासली. पूण हांव वावर हें काम हें कार्य हें करता जाल्यार देवाच्या मोगा पासत हांव करतां. हें वावर हें कार्य हांव करतां जाल्यार जेजूचें आसणें ह्या मनशां सोबें हांव पळयतां देखून हांव हो वावर करतां. तुमच्या भयणी भावनो, आमच्या दर एका वावरांतल्यान आनी अदीक करून दुसऱ्याच्या आदाराक आमी पावपाच्या वावरांतल्यान आमच्या समाजांत जें कितें ल्हान व्हड कार्य आमी करता तातूंतल्यान एके भाशेन आमच्या जिवितान अदीक देवाक आमी लागीं सरूं आनी देवाचें बरेंपण ह्या दुसऱ्या मनशां वरवीं ताचो मोग आमी अणभवूंक आमकां एके भाशेन आपण दाखोवन करता. भयणी भावनो, आजचे वाचप आमी उडया. आजच्या पयली वाचपान मागीर पावलोन कांय बरें आमकां सांगलां आपलें कार्य तो उगडापें करता. आदीं जे भाशेन आपूण आसलो ते तो सांगता, पूण जेन्ना देव अणभव ताच्या जिवितान ताका मेळ्ळो, जेन्ना देवाक लागशिल्ले तरेन अणभवलो तेन्ना ताच्या जिविताची वागणूक सगळी बदलली. आपल्या जिवितान जो क्रिस्तांवांक एक भाशेन पिडापीड दितालो तो क्रिस्तांवाचे सेवे पासत आनी दुसऱ्यांक बरेंपण हाडूंक एक भाशेन तो वावुरता. भयणी भावनो, ताच्या जिवितांतल्यान एक भाशेन क्रिस्ताचो संदेश परगटूंक आनी हो संदेश दिसा दिसपट्टी आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक ज्या भावा भयणांक सांगता तो वावुरता आनी जियेता तांचे सोबें हो संदेश आपल्या कोन्यांतल्यान जिवंक तो वावुरता. भयणी भावनो, ताच्या जिविताचे भाशेन बदलणी दर दिसाक ह्या देवान दिल्ले आपण ओळखून घेवंक आपल्या खाल्यांतल्यान तो सफळपणी जिवंक ते वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू एक भाशेन उलो करून म्हणटा, तूं म्हजो मोग करताय? म्हणटा, ओय हांव तुजो मोग करतां. जेजू म्हणटा, म्हज्या मेंढराक म्हज्या शेड्यांक तो सांबाळ कर. भयणी भावनो, एके भाशेन ह्या कार्यांतल्यान म्हणजे जरी ह्या देवाच्या आपल्या जेजूच्या मोगान वाटलो, जेजूचो मोग खरो आपल्या जिवितांतल्यान दाखोवन करतलो, हो देवीक अनुभव ताच्या जिवितांतल्यान जो ताणें घेतला तो एके भाशेन दाखोवन करतलो जाल्यार ताच्या ह्या भावा भयणाच्या सेवेंतल्यान ह्या मोगांतल्यान ह्या बरेपणांतल्यान ह्या बऱ्या कार्यांतल्यान ताणें दाखोवन करूंक जाय म्हूण जेजू ताका उडगास करता. भयणी भावनो, आमच्या जिविताचें कितें काय आमी चड एकलो समाजाचे वांगडी आनी ह्या समाजांत आमी जियेता. जशें आमी कुटुंबांत वाडटा तेच भाशेन आमी समाजांतूय हें व्हडलें आमचें कुटुंब जंय एके भाशेन आमी जियेता. समाजांत आमी जियेतना आमी दर घडीतान बरें कार्य करूंक जेजू आमकां आपयता. दर पावलान एके भाशेन गरजेवंत सभे आमी आदाराची जावंक आनी कशें आमी करतले काय मात तेरेसा भाशेन ही देख आमच्या जिवितान आमी घेवया. पयले सुवातेर आमी दुसऱ्या सभेन जेजूचें आसणें आमी पळोवंक वावरुया. दुसरो मनीस जो एके भाशेन गरजेक सांपडलो तिकडून तो ताका आदार करतना आमी जेजूचें आसणें बरेपण ताच्या जिवितान आमी अणभवूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर आमी जें कार्य करता
तें देवाच्या मोगा पासत करता हें ओळखून घेवया. देवाच्या मोगा पासत आमी करूंक एके भाशेन आयती जावया आनी समाजांत जंय जंय एके भाशेन गरज आसा, जंय जंय एके भाशेन आमच्या आसण्याचे आनी देण्याचे, आमचे उलोवपाचे, आमच्या कार्याची गरज आसा, थंय ह्या समाजीक बरेपण हाडचे खातीर आमी एके भाशेन आमची पावलां फुडें घालुया. आनी भाशेन दर घडींतल्यान आमी ह्या बरेपणांतल्यान दैवीक अनुभव आमच्या जिवितांतल्यान अदीक आनी अदीक खोलावन आमी पावूं. हेंच करूंक आयज ही भेटेंत वांटो घेता आसतना तेच देवाची कृपा आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण मागुया. सगळे आमी उबे रावया. आनी वेळार आमच्या काळजा मनान उपसतली मागणी आमचे जावन एकल्याच्यो तशेंच पवित्र सेवेच्यो गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, पाद्री आनी मोतवाशी भावा भयणांक आपले पोरजेचो उस्को दवरून उदारपणान आनी मोगान सेवा कोत्तात. आपल्याचे चिती नासतना दुसऱ्यांक आदार दिवंक वावुरतात. तांचो हो बरो वावर अदीक नेटान आनी उर्बेन करूंक तांकां बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो पडले नासतना पोरजेच्या मोगाक आनी उदारपणाक आपलो आदार दिवंक अदीक करून हे महामारी पिडेक लागून जायतो लोक त्रासान आसात. तांकां आपलो आदार सहकार दिवन म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. कोविड-19 ह्या पिडेक लागून आयज आख्ख्या संवसारांत जायतीं भाव भयणां कोश्टवतात आनी काम धंदो ना जावन खूब त्रास सोंसतात. ही पिडा बेगीनूच कबार जावंक सारोकीक फुडें घालून देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आयचे हे 5वें नोवेन भेटयतल्यांक आनी नोवेनाची मांदवळ कोत्तल्या मुदलो वाड्यांतल्या दर एका कुटुंबा पासत सारोकीन आपल्या खाल दवरूंक आनी आमकां सगल्यांक बरेपण मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बोधार बापा आमची कितें मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयकतास क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया यादनी कुंडो समोर पिता गायनाचो अंक C18. कुंडो समोर पिता आमची मोना समोर पुया आत्मी कुंडो तयार कोता काजा आमची तयार कोरया आत्मी ताका रोज भेटयता आमी आमची
जेवण तयार जातले उक्तान मारूंक लागीं सोर्या क्रिस्तारोगोत पिवोन जातले आमच्या आत्म्यांक दादोस कोरया म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेस्पूर मानून घेवं. प्रिदेशा बाबा आमच्या ह्या बलिदान मानून घे. तातूंत तुज्या आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व दायन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मारे चिवदोरीन ताणें कुडी घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dall'baranzo sorgespotu, sorgani sonsa, olla tuja voivova, ut sorgi tu caso sorves ora cinavi, Edakasu, ut sorge tu caso बाबा करसून पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन शोभन जादूस ताणें काळज करती तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात हानांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वाळवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavatato good borgotuya. Somia Gesù tuझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या हेल्याक आमी ओद्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता. आनी जिविता सोंड आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुड्यान रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीबन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीतपणी आयज हें बलिदान भेटयता जोडी तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तशेंच जायची मांडावळ कोता मदलो वाडो ह्या समुदायांतल्या सगळ्या भाव भयणांक तुज्या आशिर्वादान भर एक एक कुटुंबाक तुजी कृपा लाभय आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तुजे पोती बागेन जुजे बाज बागेन फ्रांसीस शाबेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोम दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे तुझे राज राज संखायो तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मैमोगान शांती वांटुया देवाची शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां
म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू. दिसता दोगो हुंडो, दिसता तांबडो सोरो, जेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू. दिसता सादी मनशां, जाणटी आनी नेणटी, भोगता जेजूची कूड तिचे जिवे सांदे. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया.
कणवडे बाबा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारान ताचो उपकार घेवन स्वर्गात ताची भागीदार आमी जावंक पाव ह्या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.